म्हापशे कोलवे मोले तशेंच वास्को हांगच्या पर्यटन वसतिगृहांची पुनर्बांधणीचो प्रस्ताव मंजूर केलो अशी माहिती गणेश गांवकार हांणी दिली। बुधवारा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार तशेंच पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका जाली। ह्या बसकेन 40 अजेंडा मांडले। पर्यटन खात्याच्या सगळ्या कामांचो नियाळ घेतलो। गोंयान पर्यटन वेवसाय वाडोवपा खातीर कितें करूंक येतले, गोंयान पर्यटक कशे वाडटले ह्या विशीं सविस्तर चर्चा जाली। गोंयान पर्यटन मळा खातीर लागपी विविध सुविधांची चर्चा केली। ह्या वेळार सगळ्या अधिकाऱ्यांकडल्यान पर्यटना विशीं सुचोवणी आयकून घेतल्यो। गोंयान पर्यटनाक घटाय दिवपा खातीर कितें करूंक जाय हें समजून घेतलें। ह्या बसकेन घेतिल्ल्या विविध निर्णयांची आतां सविस्तर कामां करतले अशें गणेश गांवकारान सांगलें। नॉर्मल कितें एजेंडा आसलेले त्या शिवाय ह्या मिटिंगेक कशे फाटले इश्यूज पळय कितें आसलेले न्ही, एम्पॅनलमेंट ऑफ एजन्सी, कन्सल्टंट, तेंची प्रेजेंटेशन्स आसलेली वेगवेगळ्या कामाची, त्या शिवाय नवीन प्रोजेक्ट्स जे पळय घेवपाचे आसलेले तेंचे प्रेजेंटेशन आसलेले। फॉर एग्जाम्पल आमचे मये कितें करपाक शकता, फार्मागुडीर कितें करपाक शकता, थोड्योश्यो रेजिडेन्सी ज्यो पळय आसा त्यो कंप्लीट रिबिल्ड करपाच्यो, अशा पद्दतीचे म्हणजे कितें आसा की ट्युरिस्ट कशे एट्रॅक्ट जातले आनी आमी इंटरलँडा भितर कितें कितें करूं शकता ह्या गोश्टीची चर्चा जाल्या। ती रिबिल्ड करपा जाय, म्हापसा रेजिडेन्सी रिबिल्ड करपा जाय, त्या खातीर कितें करचें पडटलें, खूब ओल्ड बिल्डिंग्स त्यो GTDCच्यो तेंचे म्हणजे थंय कितें करप शक्य आसा आतां तेंचें प्रेजेंटेशन आसलेलें, त्या खातीर मातसो थोडोसो वेळ जालो। डिपार्टमेंटाचे आणि गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हे दोगांचे एक चालीन पळप आणि फुडें टुरिझम व्हरप ही एक धोरण घेवन आमी गेल्ले आसात। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एज अ SPV, GTDC हेज टू डू लॉट ऑफ वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम। तातूंत काही इश्यूज इन टर्म्स ऑफ issues of the earlier things which were pending आशिल्ल्यान सकाळच्यान आतां म्हाका दिसता whole day has gone for the board meeting, so तातूंत details related to the existing issues which are there, whether it is parking, whether it is a property signed out, whether it is the event management companies coming in, many things which are in the tune of thoughts as far as tourism is concerned.